एक कहाणी सांगता. दुर्योधनाक पांडवा पडेला पोटा जाळ अशींची पांडवाल वनवास असताना दुर्योधन एक उपाय करता. दुर्वास मुनी आपण पांडवाला कुटीरा भोजन करचा सांगता. हे विषय गोतनाशिले पांडव जाऊन बाहेर बसताना दूर चुरेन दुर्वास मुनी त्यांचा शिष्य योज पळवणूक डबेताची पांडव दुर्वास मुनी त्यांच्या शिष्यांक स्वागतोनु तय्यशील रीती रावचून आपल्याची म्हणून सांगता. भीतर जाऊन येऊन द्रौपदीक दुर्वास मुनी त्यांचा शिष्य ऐल विषय सांगता. रांधापुरा खालदळ पळून पांडवांक कसन करच म्हणून कळना. तेदना द्रौपदी मनांचो कृष्णानुग्रह कानो हे कृष्णा दुर्वास मुनी कोपिष्टू तोरी ताका शिष्या घेऊन आयला भोजन करचा आयला म्हणून सांगता. जावनपुरा खालदळ पळून तो शाप दिता. आयल कष्टाचे पार घाले कृष्णा म्हणून सांगता. तिथल भितरी कृष्ण द्रौपदी मेघल बहिणे जाऊन वारी गो जोर पोटा बुक करतास म्हणता म्हणता कुटीरा भितर रिकता. पांडवांक कृष्णा पळून आश्चर्य जाता. द्रौपदी कृष्णा सांगता. जावनपुरा खालदरे कृष्णा म्हणून बेजारता. कृष्ण द्रौपदी सांगता. द्रौपदी तुगल शीता तोप दाखे गो. द्रौपदी तिगल शीता तोप दाखेताना सई एक वडलेले एक शीता कनु कृष्ण तोंडाकान ओरडेंग करता. माक पोट बल्ली गो. ते बाहेर बसले दुर्वास मुनी आणि त्यांच्या शिष्यांक देंका वेटिंग करताचे. दुर्वास मुनी पांडव आपण सांगता. आमक जावन नाका पोट बल्ला. थैर बिल कृष्णा पळून दुर्वास मुनी लेखता. हे कृष्णाले कामा. कृष्ण मनान तू हसता. अशी कृष्ण पांडवांक कष्टातून पार घालता. हे कहाणी नीती कसन म्हळरी कोण कृष्णाक भक्तीन प्रीतीन पेताची कृष्ण तांक राखता. जय श्री कृष्ण. नमस्कार मगेल नाव स्मेरा. हांव तुमका पांडवाल आणि कौरवालें कहाणी सांगता. महाभारतांतू पांडवाल आणि कौरवाल मध्ये होर युद्ध चलले. होर असताना ते युद्ध केलेले सान असताना काय ऊन आशिल्ली म्हूण लेखिल्ले तुम्ही. सान असताना कौरव मला पांडवाक जयेन आशिल्ले. दुर्योधना समेत भीम मलेली मस्त पोट जाला. एक दिवस दुर्योधनाक मस्त कोप जावन ताका भीमाक मान करका म्हूण आलोचन जाल्ले. तो वचून शकुनीक सांगले. शकुनी मामा म्हाका भीमाक मान करका म्हूण आलोचन जातास. शकुनी मामान वचून एक कुप्प्या पातलीन तू विष घालून हाडले आनी दुर्योधना दिले. दुर्योधना तुवें हे विष घेवन विशा लड्डू करी भीमा दी. भीम मोर्ण वता तेन्ना तुका मान करचें जाता म्हूण दुर्योधनान खुशीची ते विशे बाटली घेवन घरा वचून लड्डू कोण भीमा लेक गेलो. भीमा आजी आमगेल घरांत आमी लड्डू केला तूं खातवे. भीमाक हे पुरो खावच्याक मस्त मस्त आशी. तो ना म्हणतवे वय म्हूण म्हणलें
मोनू दुर्योधनाने खोद वाटोलिरी मस्त मस्त लड्डू तज्वेल हल्ले भीमाक खुशी जावन तागेले तोंडा तुला उद्दा येता आशिल्लें. एक लड्डू खाल्ले, 2 लड्डू खाल्ले, खाता आशिल्ले तेदना ताका मात्ते घुंचे सूर जेल्ले. आनीक खालता तेदना तो थंय चिप्पोन गेलो. दुर्योधनान खुशीर एक राज्य घेवन ताका सुटोवन सोडलें आनी कानू न्हंयन तूं बुड्डोवन सोडलें. तेदन ते न्हंयचे नागलोकाचे सरप फुलां थंय आशिल्लीं. ते सरप कल्ल कसन जल्ल मोनू तांणी वग्गी वचून ताका छपचा सूल जेल्ले. चूर विश वतरी भीमाक एच्चल जेल्ले. पळयल्यारी तो उदकांत खंयकी सरप ताका चपता साची भिवन तो सरप काडता गेलो. कितले काडल्यारी आनीके सरप आयले. हें पळोवन ताणें सांगलें, देवा राख. तेदन थंय वासुकी आयलो. वासुकीन सांगलें, भीमा भिवू नाका, मागीर सरप विश काडटा साची दुर्योधनान तुका विशे लड्डू दिल्ले. ते विश काडटा साची जायता म्हूण भीम थंड राबलो. तेदन पुरा सरप येवन ते विश काडटरी ते राज्य बरें कानू तो वयर गेल्लो. तेदन थंय कुंती आनी तागेलो नातो थंय बैसून चिंतेर आसाची. तान वयर आयले कुडले कुंती धांवन तागेले लागीं गेले. भीमा कितलो वेळ आशिल्लो, खंय गेल्लो तूं इतलो वेळ, कसन जेल्ले. भीमान सांगलें सगळे काणी कडेली. ताणें सांगलें, राब हांव त्या दुर्योधना मान काडटा. मागशी थंय विदूर आशिल्लें. विदुरान सांगलें, भीमा ताका मान काडूका, तागेल चुकी तूं चुकी कोर नाका. जायता जा म्हूण पांपा कोन्न तागेले पांय धरलो आनी तो गेलो. हे काणीची नीत कसन म्हूण तुम गोतस्वे. आमी आमगेल शक्तीच्यान कामां खाली उपयोग सुका. धन्यवाद. ಹಂಗಸರ್ವಲಲೆ ಮಲ್ಗಡೆಂಕನಿ ಸಂಚಲ್ಡುವಂಕ ಮಿಗೆಲ್ ನಮಸ್ಕಾರು. ಹಾವು ಕಾನ್ ಮೂಣ್ ಕಳ್ನಿವೆ ಹಾವ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಅನಗಷಣೆ ಬಕ್ಕಸುರಲ್ ಸಂಹಾರು ಕಾಣಿ ಮಣ್ಕ ಮುಣು ಹಂಗೈಲೆ 5 पांडव आणि तंगेलम्मा कुंतीदेवी अज्ञातवास म्हणून एक चक्र गावां पावलींची आणि एक ब्राह्मणल घरांतू आश्रय घेतला. त्या गावा लगी एक गुड्ड आशिल्ला. त्या गुड्डेरी एक दैत्य राक्षस बकासूर आशिल्लो. तो गांवा येवन 10 मेळ्ळल प्राणीक मनुष्यांक अर्धर्ध खावन उड्डेत आशिल्लो. गांव तुलेन मलगडेन पूरा ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಬಕ್ಕಸುರಲ್ ಪಯ್ಯ ಪೋಣು ಗಿಡ್ಗಿಡಾನ್ ಮಗ್ಲ ತುಕ್ ಬೆಶಿಲ್ ಕಡೆನಚಿ ಏಕ್ ಬಂಡಿ ಶೀತ गोडशे उंड मनुष्य पूरा पेटी तंची. बक्कासुराक बेशील कडेनच सक्कड मेल तुझ्याला जायत म्हणून वपवलो. एक दिवसू पांडवन रबिला ब्राह्मणल सरदी आयले. तक एक पूतू आणि एक दुव बापसू पेटोच की पुत्ता पेटोचे म्हूण त्या घरांतू रण्णे कुंतीक रण्ण ऐकून चुरचूर आयल्या. कुंती देवीन ब्राह्मणाक मिगेल पांचल्यांतू एकला पेटेत म्हणून आश्वासन दिल्ला. कुंतीनं घरा येऊन विषय सांगला. वरची काणा विषय ऐकून भीमाल तोंड उद्दा आयला. हावा बाय सरतम्मा म्हणून कुंती देवीला आशीर्वाद घेवन खाणा बंडी मारून बाय सरलो.
भीमू बैला गाडी घेऊन गुड्डेर वत असताना धनपर भार नवे पोट्टा भूक जल्ले गाडीर चुकून देवनू भगभगा जेवलो गबगबा उंडू कल्लो सुरू सुरू करून पायस लेवलो अब्बा तानी येत सबा तक्कच कटे रुक्कळ्ळू गटगट ताग पिवनू एक गट्टी डेंगी कळली पळा त्या शब्दाक बकासूर निलकला आणि भीमाला आकार पडून आज म्हाका गट्टी जेवणच म्हण लेकला गाडी रब्बैतन पडोच कसं ना पुरा बंडी खाली भीमाक कोपू नेत्ती एरवला खंय अस्मिगल जेवण म्हणून भॉब मारला भीमान बंडीर तुलेन एक उडकी मारलो यो यो हांवा तुगेल जेवण म्हणलेलो बकासूर हात उकळनू भीमाक गुद्दू दिवचे आयलो भीमान तगेल हात दवरनू घुंडोनू तीनी सुट्टू खाणू नेलाक मारला पेट्टू पडल पेटक बकासुरान जीवू सोडलो भीमान तगेल मडी उकळनू बंडीर बेस्करला आणि बंडी घेऊन गावा कडेन आयलो जन पूरा ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲಿಂಚಿ भीमान देऊन सांगले भिवनुकाची बकासुरल जीव गेला हे ऐकून गावची जेवण खुशीर नंचून भीमाक मेरवणिके केल्या जयकारू घाल्ल्या हे काणीची ती कसन म्हळरी धैर्य असलरी मनुष्य जावो राक्षस जावो सांजीव जावो होड जीव जावो कोणके आम्ही मिडसुयेत धन्यवाद सगळ्यांकय मेगेल नमस्कार मेगेल नाव मैथिली महेश कामत आज हांव महाभारतांतुले एक सान काणी सांगता त्या खेंच म्हळरी एक पट्टी कसन जल्मळरी पांडवांनी पांडवाल बायल द्रौपदी 13 वर्ष वनवासाक गेलेल्या एक दिवस दनपारा दुर्वास मुनी आणि तांगेल्या मुनिवर्यान पांडवाल्या कुटिराक आयल्यो आणि मुनिवर्यानांनी सांगले आम्ही तुमगेले सत्कार स्वीकार करून तुमकां आशीर्वाद दिवच्याक आयल्याची ह्या विशय द्रौपदी कळटा आणि ती तिगेल्या रांदपाकुडा वचून आयदनांत पळयल्यारी कसने नाशिल्ले ಒಟ್ಟು खाल जावन आशिल्ले एक आयदनांतू सिताचे एक कण आशिल्ले ती सांगता सिताचे एक कण पावना हांव कसन करचें दुर्वास मुनी म्हणल्यारी मस्त कोप इश्ट हे कृष्णा आतां हांव कसन करचें म्हूण सांगता आपल्याला येयले तक्षण कृष्ण येता आनी सांगता म्हाका जोर भूक लागल्या तशी द्रौपदी सिताचें एक कण आशिल्लें आयदन कृष्णाले हातान दिवन सांगता इतलें उरचें अर्द तूं खा आनी अर्द संवसाराक खावय तशी कृष्ण त्या सिताचें एक कण खाता आनी तागेल पोट भरता तागेल पोट भरलेली तशीची मुनिवर्याल बी पोट भरता आनी तशीची ह्या काणीचे आमी कसन शिकयत म्हणल्यार सिताचें एक कण प्रितीन आनी भक्तीन देवाक अर्पण केल्लेरी तांतू इडी संवसाराचे पोट भरचे शक्ती आसा आमी तशें करून आमी केन्नाची सीत जेवण व्यर्थ करचे ना धन्यवाद हांगा सगळ्यांक मेगेल नमस्कारो हांव प्रेरणा पै आज महाभारताची कर्णाल काणी ऐकुया वा दानशूर कर्ण महाभारत पर्वकाला जलाल संदर्भांतू श्री कृष्ण पांडव कौरव कुरुक्षेत्र युद्ध कशी प्रसिद्ध की तंतु कर्णाल पात्र मस्त मुख्यनी अप्रूप आमको गोतशील मंके कुंती पांडवाला अम्मा जलरी पांडवांक जन्म दिवस पुडा कुंती कर्णाक जन्म दिवन आसता कुंती सूर्यदेवाला मागून सूर्यदेवाल निमित्त कर्ण जन्मा येवन आसता जलरी कुंतीक वाडेक जायनतील निमित्त ती चेडू कर्णाक एक बुट्टेन दवरनो त्या बुट्टी गंगा न्हंयेंत सोडता त्या चेडू कर्ण एक रथ सोडतलो अधिरथ मळालाक मेळ्ळो तो ताका चंदुकोन पोसून होड करता ताका कर्णाक सूदपुत्र म्हूण एक नांव येवन आसता कर्ण त्याग दान आनी मित्रत्वाक नांव पाविलो कोणेय तागेल्या कसे नेमाक गुनयल्यारी तो तांकां दिवन अपास पेटयत आशिल्लो
ताका तो दानशूर कर्ण म्हूण नांव पावलो. जन्मांतू क्षत्रिय जलरी सूदपुत्र जलाल निमित्त द्रोणाचार्यू ताका बिल्विद्ये आनी युद्धाभ्यासू शिकयना म्हणून अवमान करता. मागीर कळ्ळू आपण ब्राह्मण जातीचो म्हूण फट्टी मारून परशुरामाला शिष्य जावन सरवता आनी बिल्विद्ये आनी युद्धाभ्यासांतू बारी निपूण जाता. जलरी एक दिवस परशुरामाक कर्ण ब्राह्मण जातीचो न्ही क्षत्रिय जातीचो कर्णानं फट्टी मारला म्हूण कळ्ळू कोपून कर्णा शाप दिता. ताका समळारी ए कर्णा तू केदन जीवा रक्षणे खातीर अगत्य आसता की तू शिकील पुरो विद्या तुका विसरून वच्चो म्हणून शाप दिता. द्रौपदी स्वयंवरांतू अर्जुना बश पुढे कर्ण उदकांतू जळक्या बिंब पडून ताजी दोळा बाण मारून स्वयंवराच विजय जावन आसता. जाल्यार कर्ण सूदपुत्र जलाल निमित्त ताका व्हडलीक जायना म्हूण द्रौपदी अवमान करता. कर्ण सूदपुत्र जलाल निमित्त ताका जिवनांतू मस्त अवमान जलरी दुर्योधनू ताका चांग मित्रशे पळोवन घेत आशिल्लो. दुर्योधनू कर्णाक अंगराज्याच राय करता. ताकाच कर्ण दुर्योधनाल मित्रत्वा वैरी मस्त महत्व दित आशिल्लो. मागीर कर्ण दुर्योधनाल कौरव सेनाक सेनाधिपती जावन सरवता. मुखारी पांडवांक आनी कौरवांक कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ जाता. तंतू कर्णाल आनी अर्जुनाला मुखामुख जाता. दोगय बिल्विद्ये आनी युद्धाभ्यासांतू बारी निपूण आसताची. कर्ण सूर्यदेवाल पुत्र जलाल निमित्त ताका एक कवच कुंडल म्हूण एक कवच आनी कुंडल जीवरक्षण करता आसता. तेच देखून कर्णाल मरण तितलें सुलभ नाशिल्लें. हें कळ्ळू श्री कृष्ण इंद्रदेवाक ब्राह्मणाल वेसारी कर्णाल कवच कुंडल दान निमगुच्या पेटयता. दानशूर कर्ण यच्चन कर्णाशी ताका लंगाच कवच कुंडल काणू इंद्रदेवा दान दिता. कुरुक्षेत्रांतू केदन कर्णाल आनी अर्जुनाल मुखामुखी जातस की तेदन एक संदर्भांतू कर्णाल रथा चक्र मातेंतू पूर्ण बसता. कर्ण रथा दुखून तोग्गू देवन तागेल चक्र उखलच्या प्रयत्न करता आसता. निशस्त्र जलाल कर्णाक तागेलेर आक्रमण जाता म्हूण कळ्ळरीची परशुरामाल शापा निमित्त तांची किल पुरो विद्या ताका विसरून वता आनी तो असहायक जावन रथा चक्र उखलता आसता. त्या संदर्भांतू श्री कृष्णाल आदेशा वैरी अर्जुन कर्णा बाण मारून तागेल वध करता. तशी त्यागमयी मित्रप्रेमी आनी दानशूर कर्णाल अध्यायू मुक्ताय जाता. धन्यवाद. हांव कोण हांव कोण हांव कोण ह्या प्रश्ना उत्तर आज मिगेल काणी. हांव मस्त कश्ट भोगली ह्या जल्मांतू. ईश्वराला अनुग्रहानं म्हाका मिगेल फुडल्या जल्मा उडगास आयलो. महाभारताच्या घोर संघर्षांतू शिखंडी जावन मिगेल मुख्य पात्र भीष्माल मरणा कारण हांव इताक म्हूण म्हाका अर्थ जाल्लें. ऐकेच मिगेल काणी. काशीरायाक 3 चलये चेडूं अंबा अंबिका आनी अंबालिका म्हणून. तांतू हांव चंदी अंब जावन आशिल्ली. एक दीस रानां वतना हांव शेल्वराया पळयलें. आमकां दोगांकय प्रीत जाल्ली. मिगेल अण्णान स्वयंवर करयतना हांव फुल्लां माळ घेवन शेल्वराया राखता आशिल्ली व्हडलीक जेवचे खातीर. मात्र मिगेल दुरादृश्ट थंय भीष्म आयलो. पुराय राया सोलसानू तेग भयण्यांक अपहरण करून हस्तिनापुरा व्हेल्ले. तागेल भाव विचित्रवीर आनी चित्रवीरा व्हडलीक जेवचे खातीर. मिगेल भयण्यान हेंच आमगेलो अदृश्ट म्हणून ओपलींची. मात्र तुम्ही सगळ्यांची हे न्याय वे म्हाका हे शिक्षा इताक. हांव ओपनी. हांव शेल्वरायाक व्हडलीक जेवचे म्हूण हांव सांगलें. ताणें म्हाका शेल्वरायाला पेटोवन दिलें. मात्र ताणें म्हाका स्विकार करनी. म्हाका भीष्माला उपास पेटयले. आतां काला चेल्यो जाल्यारी कसनय कोरेत व्हडलीक जावका म्हणना. मात्र मिगेल कालारी अन्नाल घर नैव बामणाल.
भीष्माला वचून सांगलं, तुवें न्हू म्हाका अपहरण केलेलें, तुवें म्हाका वडलीक जेवका. मात्र तो अपनी तेदन हांव निर्धार केले की हांव निर्बल नाही, हांव असहाय नाही, हांव अंब नाही, हांव ज्वालामुखी अंबा. मिगेल घोर तपस्याक ईश्वरान मेचून म्हाका वर दिले की मुंदर सून जल्मान तुगेले निमित्त भीष्म मरता. होची वेळू हेंची महाभारताची धनची दिसाक मिगेल निमित्त भीष्म मरता. शिखंडी निमित्त हांव कोण? हांव शिखंडी, हांव ज्वालामुखी अंबा. धन्यवाद. सकळ्यांकय नमस्कार. हांव कृष्ण. म्हाका केशव, माधव, मुरळी मोहन म्हणून आपयताची. महाभारताच्या सूत्रधारी हांव. देवकीलनी वसुदेवाला अठ्ठापुतू. मिगेल मामूची कंचू तಕ್ಕ ಅಶರೀರವಾಣಿಂತು ತಗೆಲ್ ಮೃತ್ಯು ದೇವಕೀಲ ಅಟ್ಟಪುತ್ತ ನಿಮ್ತಿ ಚತ್ತ ಮೊಣುಕೊಳ್ಳ ತಕ್ಕ ಮಿಗೆಲಾನಮ್ಮಕ ಸೆರೆಮನೆಗಾಲ್ನು ತಕ್ಕ ಜಲ್ಲಲ್ ಚಳ್ಳುವಂಕ ದೀಶ್ ಮರ್ತಸಿಲ ಜಲರ್ ಹಾವ ದೇವಾಂಗೆಲ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ತಿ ಮಿಗೆಲ ಅನ್ನನ ಮಕ್ಕ ನಂದಗೋಕುಲ ಸೊಳ್ಳ ತೈ ಯಶೋದೆ ಬಾಲ ನಂದಕಿಶೋರ ಮೊಣು पुराजनाला मोगागुंड जावन होड जाल्लो. तशी आसतना एक पाटी व्हडले हाणकर बैल पुराजनाकय उपद्रव दिता आशिल्ले. सक्कडे तांगेल जीवांचो जग थंय हांगा म्हणून धांवन आशिल्लीची. पुराजने मिगेले येवन कृष्णा कृष्णा आमकां त्या हाणकर बैला देखून वांचय म्हणून सांगता आशिल्लीची. हांव म्हणलें भिवू नोकांची, त्या हाणकर बैला हांव पळोवन घेता म्हणून. हांव ताजे द्रावताना त्या म्हाका हांडू वयल्या. हांव ताजे सिंग धरले तेदना म्हाका ताजे भितर आशिल्ले दानव दिसलो. त्या सुरेरी मिगेल हाता दोगून चुक्को चपळयत आशिल्ले. हांव आनीकय घट्टी धरले ताजी सिंग दवरून घुंडान उडयले. त्या हाणकार बैलो सलवून तोग्गू पडले. तेदना ताजे भितर आशिल्ले दानव भायर येवन म्हाका नमस्कार करून हांव बृहस्पती गुरुलो शिष्य. एक पाटी हांव गुरुक अगौरव केल्ल्या निमती तागेल शापा निमती हांव अरिष्ठासूर म्हणलो राक्षस जाल्लो. आजी तुगेल हातान आमगेले शाप विमोचन जाल्ले म्हणून अदृश्य जाल्लो. मोगा जाणानो ह्या काणीन आमकां कळटा आमी आमगेल गुरु हिरिय तांकां केदनेय गौरव करका. पुराजनाकय बरे जावो. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. सकनाक नमस्कारू. मिगेल नाव आयुषी भट. हांव 2नी क्लासा शिकचे. आजी हांव महाभारतात दुखून अर्जुनाले आनी मंकडाल सरसेतूल काणी सांगता. एक दिवस अर्जुन तीर्थयात्रा करता करता रामेश्वरम येवन पावता. थंय सेतू पळोवन हें कोणान बांदिल्लें म्हूण एकल्याक निमगिता. श्रीरामान म्हूण तो सांगता. धनुर्विद्यांतू प्रवीण जावन आशिल्लो श्रीरामान सरसेतू बांदूनच आशिल्ले. तेदन एक मंकड येता. सरसेतूक मंकडाल वजन धारण करच्या शक्ती ना. पूरा मंकड सोडी मिगेल वजन धारण करच्या शक्ती ना म्हूण सांगता त्या मंकड. शर्त घालया वे. हांव सरसेतू बांदिता. तूं मोडी पळया. तुका जय मेळ्ळारी हांव अग्नी प्रवेश करता म्हूण अर्जुन शर्त घालता. लागली शर्त. तूं विजय जाल्यारी हांव तुगेल धासूं म्हणटा मंकड. अर्जुन पटाकनी सरसेतू बांदिता. मंकड जय श्रीराम म्हणून उड्डून चटाक आनी पुट्टी करता. दोनी पण तेशी जाता. आपण पराजय जाल्लो म्हणून अर्जुन अग्नी प्रवेश तयारी करता. तेदन एक बालक येवन कसं करतस तूं म्हूण निमगिता. अर्जुन जल्लेल विवार बालका सांगता. आयकून बालक
शर्त घालतन ताजी तिरूप दिवच्याक एकलू जाव का नवे. तू वापस सरसेतू बांदी तो मोडो. हांव तिरूप दिता म्हणटा. अर्जुनू सरसेतू बांदिता. मंकड जय श्रीराम म्हूण ओड्डोनू पाय्यान मड्डेलारी सेतू मोणा. ಮಂಕಡ ಹನುಮಂತು ಜಾವ್ನು ನಿಜ ರೂಪಾರಿ ಮಡ್ಡೆಲಾರಿ ಸೇತು ಮೋಣ. ತೆದನ ದೊಗ್ಗೈ ಜಣಾಕೆ हो सामान्य बालक महाविष्णू असका म्हूण दिसता. विष्णू निज रूप धारण कोरनू तुम्ही दोगय जण महापराक्रमी आणि शक्तिशाली जलारी तुम्ही दोगय जण तुमगेले बला विशयान अहंकारस हें सोडून विनम्र भावनेतू असलारी बरे म्हूण सांगता. दोगय जण पाय्यार पडून शरणू देवा शरणू म्हणटाची काणी ऐकून काणी नीती कळवे. काणी नीती आमची गेले म्हणून आमकां स्वाभिमान असका. आपण आपणाला आपणा निमतची म्हणून अहंकार अशानच. देव सर्वांकी बरे करो. धन्यवाद.